प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान फोंड्या एकल्याचेर गँगाचो खुनी हल्लो। मूळ कोल्हापूरचो फोंड्या दीपनगरात रावपी नितीन म्हाळशे घोरले म्हणटा ताचेर शुक्रारा हो हल्लो जालो। हल्लो करपी कोल्हापूरच्याच 5 जाणांक पळून वतना पुलिसांनी मोल्या चेक पोस्टार आडावन उखल्ले। जखमी घोरलेचेर फोंड्या आयडी हॉस्पिटलात उपचार चल्ल्यात। ताच्या गळ्याक छातयेक मार लागला। पोलिसांनी हल्लो करपी गँगाचे संतोष लवाटे, स्वप्नील कोरवी, विजय घानवत, बाळू कोळी आणि विक्रम पाटील म्हणटा त्या 5 जाणांक धरल्यात। त्यांची चौकशी चल्ल्या। तो ज्या बिराडार रावतालो थंय 5 जाण लोक आयले कोल्हापूरच्यान एक आल्टो गाडी घेवन आनी ताजे घरांत घुसून ताजेर एसॉल्ट केलो शार्प ब्लेड घेवन। सो ते इंजर्डाक शिफ्ट केलो इमिजिएटली आयडी हॉस्पिटलांत आनीक आमी सगळे बॉर्डर चॅकपोस्टाक अलर्ट केले कित्याक गाडयेचो नंबर मेळिल्लो आमकां आनीक विदीन एनादर 45 मिनिट्स मागीर ती गाडी आमकां मोले चॅकपोस्टार ट्रेस जाली। सो मोले चॅकपोस्टा वयले स्टाफान बरें काम केलें, तांकां इमिजिएट थंयच आडायले, सर्च घेतले तांकां आनीक वी कूड एरेस्ट 5 पीपल, 5 लोकांक एरेस्ट केले आमी। हे सगळे कोल्हापूरचे आनीक हो कंप्लेनंट जो नितीन आसा तोय ओरिजिनली कोल्हापूरचोच। आनीक चौकशी केली तेन्ना कळ्ळें की तांची प्रॉपर्टीक लागून एक डिस्प्यूट चलता कोल्हापुराक, वाद चालू आसा तांचो आनीक त्या वादांतल्यान ही सगळी घटना घडिल्ली आसा। आमी ऑफिस रजिस्टर केलां ट्रेसपास एंड अटेम्प्ट टू मर्डर आनीक त्या 5 जाणांक आमी अरेस्ट केल्या। सो फाल्यां तांकां आमी प्रोड्यूस करून रिमांड घेतले। विक्टीम ओके आहा? विक्टीम सध्या स्टेबल आसा। विक्टिमाची आमी कंप्लेन बी रिकॉर्ड केल्या। इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। प्रोडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।